कडेन उगवे जाल्ल्या फारपेट प्रकरणात पेडणे पुलिसांनी 5 जाणांक केली अटक. दुबावीत उगवेचेच 2 IRB पुलीस. काणकोण बेकायदेशीर रितीन दत्तक घेतिल्ल्या 4 वर्साच्या भुरग्याक आवयन क्रूरपणान बडयलो. तिका अटक करात अशी मागणी घेवन थळावे पुलीस स्टेशनार. वागातोर एका क्लबान बाउन्सरांचो 5 पर्यटकांचेर हल्लो. क्लबाचो मॅनेजर पियेल्लो म्हूण पर्यटकांचो दावो. सुमार 6 बाउन्सर हणजूण पुलिसांच्या ताब्यांत. खानापूर सुळेगाळ वाठारांत लायटीचो शॉक लागून 2 हत्तींक मरण. जोयडा तालुक्यात हत्ती शेतांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण करतात म्हूण शेतकार बेजार. नावेली एक जाणटे बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी फारायली. सरपळी सुमार 2.5 लाखांची. बायल चलत वताली मिसाक. जीएसटीचे स्लॅब देंवयल्या उपरांत गोंयचे येणावळीचेर परिणाम. ऑक्टोबर 2025 जीएसटी रेव्हेन्यू 3% उणो. ग्रामसभेक पंच गैरहजर. अशा पंचा 8 व्हिडिओ कागाळ करपाचो. कारापूर सरवण पंचायतीचो थाराव. 3 वर्सां गैरहजर. पंचाचे लिस्ट पंचायती भायर मारपाचोय निर्णय. रस्त्यावेल्या सुण्यांचे केशीची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी. राज्यांच्या संघ प्रदेशाच्या चीफ सेक्रेटऱ्यांची सुनावणेक हजेरी. अमेरिकेचो कॅरिबियनाचेर परत हल्लो. 3 ड्रग्स स्मगलरांक मरण. अमेरिका आणि चीना मदीं आता डायरेक्ट कम्युनिकेशन चॅनल. राष्ट्रांच्या संबंधांक नेट. अमेरिकेच्या डिफेन्स सेक्रेटरीची माहिती.